नमस्कार. या खासा कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कामगारांचें आंदोलन चल्लां हें सगळ्यांक खबर आहा आनी खंय तरी सोल्युशन येता येना अशें करून एक सप्तक गेलें. सो प्रुडंटान चिंतलें की एक अशें न्यूट्रल प्लॅटफॉर्माचेर भासाभास जावची जंय कामगारांचे फुडारी आनी कामगार आसात ह्या स्टुडियो भितर आनी सरकाराचे प्रतिनिधी आसात, जंय मागण्यो साद्यो सरळ आसात आनी सरकाराचे ताका जापोय साद्यो सरळ आसात. तातूंतल्यान जर हो प्रश्न ह्या न्यूट्रल प्लॅटफॉर्माचेर ह्या स्टुडियो भितर जर सुटपाक शकता जाल्यार तो सोडोवचो आनी तातूंतल्यान मुखार वचचें. कारण गोंयकारांनीच गोंयकारां अगेन्स्ट बेमुदत उपास करपाची जर परिस्थिती आयली आनी आपल्या सरकारा कडेन जर झगडपाची परिस्थिती आयली ती तितलीशी बरी परिस्थिती न्ही. सो हो एक प्रयत्न आमचो ह्या न्यूट्रल प्लॅटफॉर्माचेर हो प्रश्न सोडोवपाचो. स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर कामगारांचे वटेच्यान 3 जाण तांचे फुडारी आसात आनी सरकारा वटेच्यान तांचो प्रतिनिधी आहा. पयले आसात म्हजे बरोबर ते म्हळ्यार कामगारांचे फुडारी आनी जे ह्या आंदोलनाचें नेतृत्व करतात ते अजित सिंग राणे सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर हे जे एम्प्लॉईज युनियन आसा त्या युनियनाचे जनरल सेक्रेटरी महेंद्र वागुर्मेकार, स्वागत. आनी तिसरे आसा म्हजे बरोबर कामगार फुडारी आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी स्वाती केरकर. आनी लास्ट पण नॉट द लिस्ट म्हजे कडेन सरकाराचे वतीच्यान सरकाराचे प्रतिनिधित्व करपी आसात भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी आमदार प्रमोद सावंत. नमस्कार. हांव सुरवात अजित सिंग तुमचे कडल्यान करता कारण म्हाका दिसता की आज प्रश्न सोडयिल्लो बरो आनी तुमी बी म्हणा की फाल्यां सावन आमी बेमुदत उपास करतले, आंदोलन आझाद मैदानाचेर जाहीर बैठको घेतले. सो ह्या प्रश्ना खातीर म्हाका दिसना की सगळ्यांनीच इतले त्रास करून घेवपाची गरज आहा, तुमी बी आनी सरकारानूय बी, आनी प्रश्न सुटप गरजेचो. अश्यो 3 मेजर गजाली सांगा ज्यो तुमकां आज हांगच्यान कॉन्क्रीट एश्युरन्स घेवन वचपाक जाय आनी सोडयल्ल्यो जाय. आमची डिमांड्स तुम्ही विचारता. ओके, आमचे डिमांड्स तसे पहिले आम्ही 14 डिमांडाचे एक निवेदन दिलेले आसा. पण सरते शेवटी हो सोबत ही जी तीड आसा पळय, हो तेड जे आसा निर्माण जाल्ली आनी तो सोडपाक जावो, हो लढो आमी जिखपाक जावो. त्या अनुशंगान आमचे 3 प्रमुख मागणी म्हणजे जे आमचे युनियनाचे सगळे मेंबर्स आसा म्हणजे सोसायटीचे जे एम्प्लॉईज आसा जे कितलेशेच वर्सां टेम्पररी स्वरूपान काम करतात तेंची सर्विसीस आसा न्ही ती प्रोटेक्ट जावपाक जाय. एक तांकां रेग्युलरायज करून घेवपाक जाय गव्हर्मेंट सर्विसीन, म्हणजे एज इट व्हेरीज बेजीसचेर, म्हणजे ते ज्या डिपार्टमेंटान सोसायटीन डिप्लॉय केल्ले आसा थंय परमनंट वेकन्सीज आसा थंय तांकां ते डिप्लॉय केल्ले जाय अशे पद्दतीन. आनी दुसरें आसा युनियन रिकॉग्नायज करून युनियनाचे कमिटीक आनी लिडरशिपाक एका रिकॉग्नायज करून तेंचो जो आसा न्ही वर्कर्सांचो जो आसा न्ही ती सॅलरी ती एनहान्स केल्ली जाय. हे आमचे 3 प्रमुख मागण्यो आसा. तशे मागण्यो भरपूर आसा, आमी त्यो इन नट शेल जर सांगपाचें जाल्यार बाकीची सगळ्या मागण्या खातीर इतली तीव्र आंदोलन करपाची गरज ना. ह्या तीन मागण्यांचेरच मेन तुमचो भर आसा. एक्झॅक्ट. कितें दिसता तुमी फाटली सप्तकभर सरकारा बरोबर वाटाघाटी केल्यात, किती अपेक्षा आसा आज सरकारा कडच्यान? सरकारान एकच अपेक्षा आसा. जेन्ना 2001च्यान जी सोसायटी चालू जाल्ली तेन्नाच्यान आजून म्हणल्यार भुरगीं आसात आनी 2012तल्यान थोडे भुरगे आसात. तर सगळ्यांक जे आमचे आमी खंय प्रायवेट कंपनी हितून ना, जे आमी आसा ते गव्हर्मेंटा हितूकच आसा, ऑफिसांनीच आसा आनी गव्हर्मेंटाच्या एजन्सीन हितूकच आसा. तर थंय गरज आसाच सिक्युरिटी गार्ड, स्विपर नाल्यार हावजकिपिंगाचे जे आनी माळी म्हणल्यार सुद्दां तर गरज आसाच. तर तेमकां जे जाग्यार आसा थंय घेवचे आनी रेग्युलर करचेंच हेच आमची मागणी आसा. सर कितें दिसता फाटले एक सप्तकभर आंदोलन चल्लां, कितलो फेथ आसा गव्हर्मेंटा भितर की ह्यो मागणी सुटपाक शकता? हय, बेजिकली आतां अशें पळयल्यार ही आतां सोसायटी तशें पळोवंक गेल्यार 2001 जेन्ना भाजप सरकार सत्तेन आयलें तेन्नाच सुरू जाली. आनी हे जे कामगार त्या सोसायटी अंडर आयले ते सरकारान तांकां वेळोवेळ आश्वासन दिलें की फुडल्या फावटी तुमी आमकां निवडून दिया, आमी तुमकां रेग्युलरायज करता. आतां फाटल्या लोकसभा म्हणजे तेंच्या कडल्यान आमकां जो हें मेळ्ळा, लोकसभेचें सुद्दां इलेक्शन जालें तेन्ना सुद्दां तांकां सांगलें गेलें की रोखडेंच तुमकां आतां रेग्युलरायज करतले आमी, तुमी इतले वर्स सर्विसा. आणि ही जी सोसायटी आसा की त्यांच्यानीच ती निर्माण केल्लें एक ते भूत आसा. सो हाज्या प्रमाणे आतां तेंची मागणी आसा ही रास्त आसा. फक्त आमी जाल्यार कितें मिडिएटर जाले, कित्याक तेंचे सरकारा कडेन वचून जेन्ना तेंचो प्रश्न सुटूंक ना तेन्ना ते खंय तरी एक बरो नेतो सोदपा खातीर येयले आनी अजित सिंगा कडेन येवन तेंच्यांनी आपलो प्रश्न मांडलो आनी आमी फक्त तो आतां मुखार व्हेला. इतलेंच आसा. ते लोक इतल्या वर्सां सरकारा मुखार ह्यो ज्यो 3 मेजर मागण्यो आसात ज्यो अजित सिंगान सांगल्यो त्यो जर
मागणी सुटल्यो हय. जाल्यार यू आर रेडी टू कॉल ऑफ द एज्युटेशन. ऑफकोर्स त्यांना मेन म्हणजे रेग्युलरायज करप इतलोच आमचो प्रश्न आसा न्ही. बरें सो आय थिंक द पिक्चर इज कम्प्लिटली क्लियर. तीनय मागणी तांची आसा तातूंतली म्हाका दिसता इवन दुसरी आनी तिसरी मागणी जी आसा तुमची ती रेग्युलरायज जाली की आपोआप जावन पडटली अशी मागणी आहा. येस एनहान्समेंट सो वॉट इज गव्हर्नमेंट स्टँड? तुमकां कितें आडखळ्यात? कारण स्वातीन एक बरो मुद्दो काडलो 2001 भितर जेन्ना सोसायटी जाल्ली तेन्नाय तुमचें सरकार आशिल्लें. नाव इट हॅज कम्प्लिटेड अ फूल सर्कल, तुमचेंच सरकार आसा. कशी मुखार वचप, हो तिडू सोडोवप कसो? प्रमोद, स्वातीन एक बरी गजाल सांगली. 2001 ही सोसायटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वेळार सॉल्व जाल्ली. बरें काम जेन्ना जेन्ना करता पळय न्हू ते भारतीय जनता पार्टी करता. हें तुका हांव मुद्दाम सांगूंक सोदतां. कारण कशें आसा, ही जर म्हाका थोडोसो वेळ दी, कारण तीग जाणांक वेळ दिल्लो हातून. हें भूत न्ही, ही सोसायटी जी गोंयकार आमच्या भावा आनी भयणी खातीर त्या खातीर लावपाक सुरू केल्ली सोसायटी. मुळात एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय, जेन्ना तुमी सर्विसीस प्रोटेक्ट कर, सर्विसीस रेग्युलरायज कर, ह्यो कोणाक सांगता हें पयलीं पळोवपाक जाय. जेन्ना ह्यो सर्विसीस प्रोटेक्ट आनी सर्विसीस जर रेग्युलरायज करपाक जाय हे जर तुमी डायरेक्टली सांगता आसत, कारण मुळात हे भुरगे जे आसा हे गोवा रिक्रुटमेंट लेबर सोसायटी जो गव्हर्मेंटा कडेन कांयच संबंध ना. गव्हर्मेंटान हेजो फक्त 2001 एक सर्क्युलर काडलेलो. ह्या सोसायटी कडल्यान जाय जाल्यार तो म्हाजे कडेन सर्क्युलरूय आसा. ह्या सोसायटी कडल्यान भुरगे घेवपाचे हाजो पर्रीकर सरकार आसतनाच काडलेलो 2001 सर्क्युलर आसा म्हाजे कडेन. ह्या सोसायटी कडल्यान अशा पद्दतीचे माळी लागता, सेक्युरिटी लागता, हे सगळे हे डायरेक्ट खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवन येवच्या पेक्षा तांकां एक सोसायटींत घेवचे, तेंचो PF कट जावचो, तांकां रेग्युलर सर्विसीस मेळची, ना की खंयच्या तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेवची म्हणून. 2001 ते 2004 पर्यंत जवळपास गोंयकार भाव आनी भयणी जवळपास 1300 स्टाफ हितून रिक्रूट केलो. 2006 काँग्रेसचें सरकार येयलें, तेज्या उपरांत तेंच्यांनी 2002 सर्क्युलर काडलो आनी ह्या सोसायटी कडल्यान एक सुद्दां भुरगो घेवचो न्ही हे तेंचो सर्क्युलरूय म्हाजे कडेन आसा. तुका जाय जाल्यार हांव दाखयता पळय. दिस इज हो सर्क्युलर आहा तेंचो. इट इज डेटेड 23/4/2001 जो पर्रीकर सरकारान काडलेलो तो, आनी ताज्या उपरांत जो आसा तो 13/10/2006 काँग्रेसचो काडलेलो आसा. आतां जे काँग्रेसचे फुडारी वचून जे सांगता पळय न्ही तेंच्यांनी हो सर्क्युलर पळोवचो. त्या सर्क्युलरान तेंच्यांनी क्लियर कट म्हटलेलें आसा, इट गोवा रिक्रुटमेंट लेबर सोसायटी कडल्यान केन्नाच भुरगे घेवचे न्ही, एक सुद्दां भुरगो घेवचो न्ही. आनी त्या बेसीसचेर जेन्ना 1300 स्टाफ तेंच्या कडेन आसलो, 1000 भुरगे तेंचे सोडून गेले. जाय जाल्यार चेअरमॅन सुभाष साळकार हेका विचारात, आनी 300 भुरगे तेंच्या कडेन उरले. 2006चो सर्क्युलर ते काडून रावंक ना. 2007 तेंच्यांनी परत जे थोडे भुरगे उरल्या, म्हणजे कितल्या क्रूर तरेन तेंच्यांनी पळयले पळय न्ही ह्या सोसायटी कडेन ते पळयात. परत 16/10/2007 ताणें दुसरो सर्क्युलर काडलो आनी द सोसायटी हॅज सस्पेंडेड वीथ द डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक परत पत्र बरयलें एक्झिस्टींग स्टाफ आहा पळय न्ही तो सुद्दां काडून उडय म्हणून. आनी ह्या भुरग्यांक तेंच्यांनी 300 भुरग्यांक सुद्दां तेन्नाच काडून उडय म्हणून सांगलें. बट तरी सुद्दां म्हणजे तेन्नाच्या सोसायटींत काही प्रमाणात भुरगे हे विश्वास दवरून रावले की बाबा केन्ना ना केन्ना ते ह्या सोसायटीच्या मार्फत मेळटलो. ती पयलो मुद्दो जो आसा पळय न्ही, हे जे सोसायटी मुळात दिस इज द सोसायटी, हेजेर काँग्रेस सरकारान कितें केलां हें तुका हांवें सांगलें. दुसरो मुद्दो म्हाका तांचें म्हणणें आसा की बाबा सर्विसीस प्रोटेक्ट करच्यो, रेग्युलरायज जावच्यो, की सरकारान तांकां उतर दिल्लें. बरोबर आसा, हे सांगता आसतना आमी इलेक्शनाच्या वेळारूय सांगलेलें आनी हरशीं आमी सांगताले. आमचो प्रत्येक आमदार सांगतालो, आमचो मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें की आमी कितें सांगलेलें तें सांगता हांव. आमी सांगलेलें की हेंकां नवीन कॉर्पोरेशन काडून ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हेंकां समावून घेवपाचें आनी तेज्या तेंच्यो सर्विसीस कशा पद्दतीन जावंक शकता ह्यो आमी तांकां एकोमोडेट करपाचो. आनी तेज्या उपरांत प्रॉमीस केल्ल्या प्रमाणे नेक्स्ट एका वर्सा उपरांत काही इश्यूज मेजर इश्यू आशिल्ले ते सायडीक दवरून ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन फॉर्मूय जालें. एज अ बींग अ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन एज अ वायस चेअरमॅन हांव त्या कॉर्पोरेशनाचो वायस चेअरमॅन आसा. ताजो स्टडी बेजीक हेजो सगळो जो आसा पळय न्ही पूर्ण गोंयांत सेक्युरिटी फोर्सीस कितले लागतले हेजो स्टडी केल्या उपरांत हेजो सगळो विशय जो आसा हो आमच्या लक्षान आयलो. तेज्या उपरांत ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचो पयलो एडवर्टायजमेंट गेलो आनी पयल्या एडवर्टायजमेंटान तांकांय एप्लाय करपाक मुभा दिल्ली, सगळ्यांक एप्लाय करा म्हणून सांगलेलो. बट काही सेक्युरिटी फोर्सीस म्हटले काही पॅरामिटर्स जे आसा पळय न्ही हे आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर तांकां फक्त पयल्या एडवर्टायजमेंटान 5 वर्सांचें रिलॅक्सेशन दिल्लें आनी त्यानुसार तेंचे 272 भुरगे ह्या सोसायटींत, म्हणजे हांव तेंय बी सांगता 272 भुरगे भितर गेले. आनी तो जे आमी सांगता ते 5 वर्सांनी एबाव 144 भुरगे फक्त तेंच्या कडेन काम करता. हे 144 भुरगे 5 वर्सां पेक्षा चड काम करतात. 2 वर्सां ते 4 वर्सां हेज्या मदीं 559 भुरगे आसा जे 2012तल्यान परत रिक्रूट जावपाक सुरू जाले. जाल्यार 144 भुरगे सुरवातीच्यान काम करता आनी 2012 जेन्ना परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयलें लोकांक दिसलें की ह्या सोसायटींतल्यान आमकां खंय तरी आदार मेळटलो म्हणून
559 भुरगे 2 ते 4 वर्सां आणि 549 भुरगे जे फक्त लास्ट एका वर्सा खातीर फाटली काम एक वर्स करतात. आसलें. फक्त एका वर्सा हय. खातीर अशें मेळून तेंचे कडेन 1252 भुरगे एट प्रेझेंट सेक्युरिटी सर्विसीसान आसा. तेंचे कडेन अदर सर्विसीसूय आसतल्यो. त्यांच्याच भितरले त्यांचेच भाव फक्त लेडीज फाटले फावटी जावंक ना, तर त्यांचे जवळपास 272 भुरगे हे एट प्रेझेंट जे ट्रेनिंग घेता वाळपय हांगासर ज्या ट्रेनिंग स्कुलान जवळपास 500 भुरग्यांची एडवर्टायजमेंट मागयल्लो. फक्त गोंयांतल्यान जवळपास 430 काय 440 भुरगे भरले गेले. बऱ्याच जाणांनी एप्लाय करूंक ना सांगून सुद्दां आमी. ओके, 272 भुरगे तेंचे एम्प्लॉय जाले. ताज्या उपरांत तरी सुद्दां आमी परत एकदां म्हणजे हेजो विशय प्रत्येक फावटी विधानसभेन आसत, विधानसभेच्या भायर आसत जाल्यार तो लावन हांवें धरला, आमच्या बाकीच्या आमदारांनी धरला, सगळ्यांनी धरला. आणि माजी मुख्यमंत्री आतांचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी म्हटलें की तांकां कितें करून एकोमोडेट घेवच्यो. हेज्यो वेळच्या वेळी वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जाल्यो आनी त्या प्रत्येक मिटिंगेक हांव हजर आसा. त्यांच्या चेअरमॅनाक सिच्युएशन कितें आसा आतां सिच्युएशन कितें आसा तर तांकां उरलेल्या भुरगे जे आसा हे कशे एकोमोडेट करचे हय. हाजेरूय मिटींग जाली. ओके, तेंचे जे डिमांड आसा 2 तेजेर मिटींग जाली. मिटींग जाल्या उपरांत ठरयलें की बाबा एकदम ह्या सगळ्या भुरग्यांक एट अ टायम घेवंक शकना, तर कशें घेवचें तर 500 अशा पद्दतीन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्यो एडवर्टायज काडच्यो आनी तितूर तांकां हे भुरगे बसना म्हणून हेजेर परत एक एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही 10 वर्सां रिलॅक्सेशन. 10 वर्सां रिलॅक्सेशन ऑलरेडी एडवर्टायजमेंट गेलो आनी हो कितें आहा तेंच्यांनी स्ट्रायकाक गेल्या म्हणून न्ही. हो प्रोसेस फाटले 3 म्हयने जालो सुरू आसा. कारण ह्या प्रोसेसाचो पूर्ण स्टडी म्हाजे कडेन आसा. तुम्ही म्हणटात की पयलीं ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा भितर तांकां घेवची पडटलें, बरोबर आसा. आनी मागीर तुमी तांकां रेग्युलरायज करतले. तांकां रेग्युलरायज अदरवायज करूच शकना कारण गव्हर्मेंटान कितलोसो स्टाफ आसा. तशें जर जालें जाल्यार सगळो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस स्टाफ सांगतलो आमकां घेया म्हणून. कारण ते तर मुळात गव्हर्मेंटानूच ना. कारण गव्हर्मेंटान ताका अशें म्हणूंक ना की तेंच्यांनी एप्लाय करचें, तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट इंटरव्यू फेस करचो, ताज्या उपरांत ते गव्हर्मेंटान वयतले, त्या शिवाय वचूं शकना. ओके, नाव इन दीस पोझिशन वॉट इज द हिच? तुमकां हांगा हें खंय पटना? सोसायटी जी आसा पळय हय, सोसायटीच्या चेअरमॅना कडेन आमी एप्रोच करपाचो प्रयत्न केलो. डिफरंट रिप्रेझेंटेशन्स आमी सबमीट केल्लेले आसा. बट टील डेट सोसायटीच्या चेअरमॅनान आमकां एकदांय आपूण हाडूंक ना. ते म्हणटा कितें लिडर नाका, प्रेजिडंट कळ्ळें न्ही, आनी ऑफिस बेरर स्वाती केरकर ते नाका, तुमी भुरगेच या. युनियन बेजिकली जे आसता पळय ते वर्कर्सांक बार्गेनींग पावर नासता. वर्कर्सांक एम्प्लॉयर समोर जे आवाज काडून आपले डिमांड लागून धरपाक जाय पळय ती ताका सेक्युरिटी नासता. कित्याक उलयता म्हटल्यार ताका काडून उडयलो वता, फोर्स टर्मिनेशन जाता. अंडर दीस सर्कमस्टान्सीस युनियन आसता, तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. लकीली म्हाजेर म्हणजे कोण जे आरोप करतात गव्हर्मेंटातले हा घटक म्हणजे मुख्यमंत्री, डिफेन्स मिनिस्टर तांच्यांनी आरोप केल्लो आसा. त्यांचे एक प्रॉब्लेम कितें जाल्यार देर इज अ शील्ड ऑफ अ युनियन. कितें हे जे युनियन आसा ते तेंचे इंटरनल युनियन आसा. बाकीचे ट्रेड युनियन आसा न्ही ते एक्सटर्नल ट्रेड युनियन घेवन फिरतात. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट त्यांच्या युनियनाक जावपाचो. अजित सिंग राणे जंय जंय वता आनी जंय जंय गेला आज पर्यंत थंय त्यांनी इंटरनल युनियन्स केल्ले आसा कायद्यान, वीच इज अ बेटर पोझिशन, डिफेंड्स देअर दीस इंटरेस्ट द बेस्ट. आणि त्या इंटरनल युनियनान एक्सटर्नल लिडरशीप आसता ती 3 जाण मेंबर घेवंक मेळटा. आणि सुदैवान हांवें 3 सुद्दां घेवंक ना, फक्त 2 जाण एक्सटर्नल मेंबर घेतलेले आसतात. ह्या सोसायटी तेंच्यांनी आपूण हाडूंक ना. एक मुद्दो जालो. दुसरो कितें आसा सोसायटीच्या बाबतींत जर तुमकां सांगचें जालें जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले आसा ते म्हाका अजिबात मान्य ना. तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की सोसायटी जी आसा पळय ती प्रायवेट. सोसायटी आणि गव्हर्मेंट कळ्ळें हितूर काय रिलेशनशीप ना. कळ्ळें त्याच्या पयलीं कोण तरी म्हणटलो डायरेक्ट रिलेशनशीप ना म्हणून सांगतलो. पण फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन एज यू आर ऑल्सो अवेअर की जेन्ना एखादी प्रायवेट बॉडी म्हणजे सोसायटी इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आसा. ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्टा अंतर्गत जी एखादी जाल्ली ती मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणा किंवा सोसायटी म्हणा, क्लब म्हणा, कितेंय म्हणा, दॅट सोसायटी इज बेसिकली नॉट फॉर मेंट फॉर डुईंग अ बिझनेस. हे बी तुमकां सांगता. बरोबर. दॅट बेसिकली सोसायटी जी आसा न्ही एम्प्लॉयमेंट बी करप ते योग्य ना. पण आय एम नॉट डिस्प्युटिंग ओवर इट. माझे इम्पॉर्टंट म्हणणें कितें आसा ही सोसायटी जी आसा न्ही आनी सरकार हितूर इम्प्लॉयड सुद्दां देर इज अ डायरेक्ट डिफरन्स. डायरेक्ट दिसना एफिनिटी, देर इज अ डायरेक्ट दिसना.